पीएम नरेंद्र मोदी हांच्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सा मार्फत वास्को आनी कुडचड्या सावर्डे रेल्वे स्टेशनाचेर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉलाचें उक्तावण केलें। ह्या सुवाळ्याक गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री अलेक्स सिक्वेरा आनी हेर मानेस्तूय हजर आशिल्ले। अपडेट्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। So Goa is developing day by day. As far as Goan railway activities are concerned, so many programs within the short time. Not only this railway station, the other also not coming under the Indian Railway directly, but there also our Honorable Prime Minister 3 months back when I visited Honorable Prime Minister, I told that this part of Konkan Railway, a different budget and other things are there. Immediately, the Prime Minister ordered through Railway Minister a project, and that also started because Konkan Railway is always in loss, so they can't undertake much programs. But especially our Prime Minister took initiative, and that is why developments are going on there. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आज व्हर्च्युअली अहमदाबाद गुजरातच्यान देशभरातल्या 760 जाग्यांचेर व्हर्च्युअली 85,000 करोड रुपयाचे वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याच्या भितर इनॅग्युरेशन आणि फाउंडेशन स्टोन हे घातिल्लें आसा। आनी ताचे बरोबर वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट, देशांतल्या प्रत्येक रेल्वे स्टेशनाचेर एक प्रॉडक्ट, लोकल प्रॉडक्ट, त्या प्रॉडक्टाचें दुकानाचें इनॅग्युरेशन व्हर्च्युअली तांच्यांनी केलें। गोंयचे 2 रेल्वे स्टेशन वास्को आनी सावर्डे अशा दोनूय रेल्वे स्टेशनाचेर जी लोकल वोकल फॉर लोकल जशें म्हणटा आमी, गोंयच्या प्रॉडक्टाची 2 दुकानां हांगा सुपूर्द केल्लीं आसा आनी सामके कमीत कमी हाचेर रेंटाचेर म्हयन्याक 500 किंवा 1000 रुपया रेंट, जेणे करून लोकल प्रॉडक्ट जो आसा तो पॉप्युलर जावचो। आमच्या अध्यक्षान सांगिल्ले भाशेन दिस इज पार्ट ऑफ अ लॉंग टर्म प्लॅन फॉर द प्रोग्रेस एंड डेव्हलपमेंट ऑफ दीस कंट्री। फाटल्या दिसान आमचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन स्कीम अनाउन्स केला, विश्वकर्मा योजना। थिंक कितें आहा, वॉट इज द मेन एसेंस ऑफ दॅट स्कीम इज टू एनकरेज आर्टिजन्स. नाव these stalls are being opened. Most artisans fail because of marketing. Through these stalls, this scheme is going to be taken forward. Artisans have an outlet here. Artisans have an outlet in Savarde. Our Goan artisans will be able to sell their products. So this is part of his long vision for development of the country. Amcha Adhyakshan सांगिल्ले भाशेन corridor for cargo, improvement in speed of local trains, Vande Bharat. When Vande Bharat started, आमी सगळे म्हणटाले गोंय एक मेळ्ळ्या पुरो, आतां गोंय 2 ट्रेन येतात. So we are slowly progressing. India is a big country, may take time, but with the vision our Prime Minister has, I am sure one day we will be better than America, better than Europe. आमचे ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन अराउंड 85,000 कोटीचे प्रोजेक्ट प्लस 10 वंदे भारत ट्रेन आणि वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट हे 3 हाजे लोकार्पण केल्लें आसा। आनी म्हाका दिसता की लास्ट टायम हांगा आशिल्ले, म्हाका दिसता गेले आतां 15-20 दिसां भितर 1-2-3 आमी स्टेशनार येता आनी वेगळे वेगळे प्रकल्प आमी स्टार्ट करता। फाटल्या दिसांनी आमचे रेल्वे स्टेशन जे आसा तें इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन तांणी डिक्लेअर केलें आनी फुडल्या येता त्या 1.5 ते 2 वर्सां भितर हांगा आमकां एक नवें रेल्वे स्टेशन म्हणजे इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचें मेळटलें। आज तांणी 85,000 कोटीचे प्रोजेक्ट्स तांणी अनवील केले, डेडिकेट केले नॅशना खातीर आनी एक रेल्वे भितर एक क्रांती अशी घडोवन आज सगळे कडेन येता। म्हाका खूब उमेद दिसता की आज हे सगळें करता आसतना बारीक बारीक लोक जे पसून आसा गोंयकार तांचे पसून विचार करून आज आमच्या प्रायम मिनिस्टरान म्हाका दिसता तांकांय बी वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट हो जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट केला, म्हणजे खंयच्याय एका आमच्या एका भयणीक नाल्यार भावाक जो आपले लोकल प्रॉडक्ट करता, ते सोला जावं नाल्यार गोड जावं नाल्यार खोबरें जावं नाल्यार तेल जावं नाल्यार काजू बियो जावं कितेंय जावं, कुणबी साडी जावं कितें, ताका ह्या रेल्वे स्टेशनार विकपाक मेळटलें। खरेंच आमचे सरकाराचे तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांचे खरंच अभिनंदन करता। कित्याक आयज तुमी पळयता फाटल्या दिसांनी 8 दीस पयलीं हांगाच प्रोग्राम जाल्लो जे आमचे 2 स्टेशनां आमकां मेळिल्लीं, वास्को आनी आमचे कुडचडे स्टेशनाचे, आनी आयज परत
हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा कित्याक सगळे कडेन आख्ख्या देशान कितलेच कडेन न्यू फावंडेशन स्टोन घातले आसा अपग्रेडेशनाक लागून स्टोन लेईंग केलेलें आसा आनी आख्खे देशभर हो प्रोग्राम चालू आसा आनी मुद्दाम ह्या प्रोग्रामाक आमचे प्रायम मिनिस्टरान आमकां एड्रेस केलो सगळ्या लोकांक आयज कितलेशे जे आर्टिस्टान आसा तेंचे फेलिसिटेशन हांगा जाल्लेलें आसा आनी आयज पळयता जो 85,000 crores जो बजेटाच्या भितर हो आयज एप्रुवल मेळ्ळो आसा आनी आयज हांव देशाक लागून लोकांक लागून आयज जे बेनिफीट मेळ्ळे आसा